प्रदीप शेट पणजे पावलो अशें पळोवन खूब बरें दिसता. केन्नाय रूच काडपाची जाल्यार वेर्णा वचपाची संवय आसली, पूण हांव वचप कमी करता कारण पयशे घेना मागीर. पूण मुंबय वता आसतना किंवा मुंबयच्यान किंवा दिल्लीच्यान आयल्या उपरांत गोंयच्या जेवणाचो जर गोंयचे कुझीन त्याच्या खातीर जीब 2 दीस बी नासल्यामुळे जी जीब सामकी तळमळली आसता हुमणा खातीर ती हिचे म्हाका दिसता तृप्ती करपाक मार्दोळ जें आसा वेर्णा थंय हांव जायते फावटी गेलां. पणजे जाल्यामुळे आतां पणजे सोय ताणें बरी केली अशें म्हाका दिसता. चवेच्या बाबतींत प्रश्नच ना, चव सगळ्यांनीच आमी टेस्ट केल्ली आसा ताची. सो ही इज नोन फॉर अ टेस्ट. खास करून गोंयची टेस्ट ही प्रतिभाच कडेन पळोवची. हांवूय सादारण पणजेकारूच जाल्यामुळे सिद्धार्थूच तळांतलो असो न्ही, हांवूय त्याच तळांतलो आतां जाला हें ताणें लक्षांत दवरलें. आयच्या दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. ताचे आस्थापना दर वर्सान एक आस्थापनाच्या संख्येन भर पडची. माझे पयलें आस्थापन जें आसा तें हांवें वेर्णा माळशेच्या पांया कडेन सुरू केलें. म्हाजी कुलदेवता आसा, म्हाजी आई आसा आनी ह्या हितून थंयसर हांव सक्सेस जालो. सक्सेस जातकीर म्हाका दिसलें की हेज्यो वेगळ्यो ब्रँची जावपाक जायो, हो ब्रँड सगळ्याक वचोंक जायो. त्या खातीर वेर्णा सुरू केल्या नंतर म्हाज्या मूळ स्थानाक म्हणजे फोंड्या हांवें सुरू केलें. त्या नंतर कळंगुटे सुरू केलें आनी आतां हांव पणजे हांगासर येयलां. म्हाजें रेस्टॉरंट जें आसा तें गोंयचो टेस्ट असो हाडटा की म्हाजी आई, आमी तशे नुस्तेकार, नुस्तें मारपी लोक, आनी नुस्त्याच्यो पद्दती आनी प्रत्येक नुस्त्याक कसलो मसालो लागता हो आमकां सगळ्या पेक्षा बरो खबर आसा. कारण जेन्ना नुस्तें आमचे कडेन येता तेन्नाच ते लोकां कडेन पावता आनी तेजी सुरवात जर कोण आसा जाल्यार आमी खारवी जे लोक आसा हेंच्या मदीं जावंक शकता.